विसावा उपरांत तुमकां येवकार. सालोय हांगसरलो सुभाष विष्णू साळगांवकर फाटलीं 2 वर्सां जालीं नाताळा निमतान भौसाच्या खुर्सा कडेन गोठो करता. धार्मीक एकतेचो संदेश पसरपी किटला साल्वादोर दिमून हांगासर साळगांवकर घराब्यान केल्लो हो सुंदर प्रयास आसा. RD एक्सको खातीर सालोयच्यान जोसेफ फर्नांडीस. माझ्या भुरग्यांनी म्हाका खूब सपोर्ट दिलो की एक आमचो क्रिसमस जेजूचो जो दीस आसा त्या दिसाक लागून सगळ्या गांवान सगळे आमच्या जगान हो क्रिसमस जेजूचो दीस साजरो करता. आनी आमच्या गांवानूय बी खुबशे लोक आमचे क्रिस्तांव भाव आपापल्या घरान आपापले जे ल्हान ल्हान जी कपेलां आहा चर्चीस आसा जावं त्यांच्या दारा मुखार खुरीस आसा थंयसर गोठे करतात. आनी म्हाज्या व्हडल्या चेड्याक अशें दिसलें की आमी बी हांगर करुया म्हणून तेणीन मागीर कितें केलें तेज्या सगळ्या फ्रेंडांक बिणांक घेवन जवळ जवळ 8 दीस काम केलें. वॉल पेंट केलो, सगळें आमचें कंपाउंड पेंट केलें. पेंट करून तेणी थंयसर बरें डेकोरेशन केल्लें आहा आनी थंय बरो गोठो सजयल्लो आहा. कित्याक क्रिस्तांचो देव आनी आमच्या कोंकण्यांचो देव आमी वेगळे मानिना, तेन्ना आमचो देव हो सगळ्यांचो मेळून एकूच आसा. तेन्ना कित्याक आमी सर्म धर्म समभाव म्हणटात की सगळ्या जातींक आमी एक हाडपाचें आनी आमच्या ह्या जगाचो किंवा आमच्या ह्या भारत देशाचो किंवा आमच्या ह्या गोंयाचो उद्धार जातलो जाल्यार आमी सगळे जाण एक येवनूच करूंक शकता. आमी हांगर लायटनींग घातल्या, मागीर आमचे DJ घातल्या आनी ती रातचे सावंड सिस्टम आसा किंवा ते रातचे मागीर लायटनिंगेचेर एकदम बरें दिसता. तेन्ना म्हाका एक व्हडली खूश भोगता की तुमी हे आमचे जे गोठ्याचे आमी जे पळय कार्य केलां, गोठो हो जो पळय सजयला न्हय तो तुमी एक दीस येवन पळोवचो आनी तेचो बरो स्वाद घेवचो म्हणून तुमचे कडेन हांव विनंती करतां, तुमचे कडेन हांव मागणी करतां. म्हणून ह्या हॅपी क्रिसमस आनी ह्या येणाऱ्या फाल्यां 2018 तुमकां हॅपी न्यू इयर म्हणटा आनी तुमकां ह्या फुडल्या वर्साचे बरे दीस येवचे, बरें आयुश्य मेळचें म्हणून त्या जेजू कडेन आनी त्या भगवंता कडेन ईश्वरा कडेन प्रार्थना करता.